आयतारा आंतरराष्ट्रीय योग दीस सगळ्या विद्यालय महाविद्यालय तसेच हेर शिक्षण संस्थांनी मनोवपाचो असो आदेश शिक्षण खात्यान काडिल्लो। या आदेशाक हरकत घेत आंतरराष्ट्रीय योग दीस आयतारा मनोवच्या परस हेर खंयच्याय दिसा घेवचो तसेच खंयचोच निर्णय कोणाचेर लादचो न्हय अशी मागणी दक्षिण गोंयच्या कॅथलिक असोसिएशनान शिक्षण खात्या कडेन केल्या। आयतारा मिसाक लागून इगर्जेत वचचें पडटा देखून ह्या कार्यावळीक कॅथलिक भाव भयणीक वांटो घेवप कठीण जातलें अशें ही संघटनेचें म्हणणें। Would like to request the Director of Education, Mr. Jingre, to reconsider his decision and the circular issued by him for celebration of Yoga Day tomorrow in all the various schools. It is unfair for the teachers, not just the Catholic teachers, but the teaching community and the students community also, including the staff of all the schools in Goa, that they should be asked to commemorate or celebrate the Yoga Day on a Sunday. Nothing will fail if the same day is celebrated on any other day. There is no rule as such to say that the Yoga Day should be celebrated only on the International Yoga Day or yoga should be celebrated. Because yoga as an issue is related to health, and health is a everyday issue for all of us. But a Sunday is a day when our teaching community, our students and the staff get one day rest from their daily routines, and that should be promoted. Yoga, the education department can celebrate on any other weekday, on a working day, when the teachers, students are always in the school. Why should they be invited to come at 6 o'clock in the morning, undergoing all the pain and trouble? And I am surprised that even the special schools are also included in this circular. So this is nonsense that has been created by the department, and I request once again that the Director of Education, Mr. Jingde, reconsider this decision, shift the celebration to any other weekday when all the teachers would be there, and there is no requirement that they should come on a Sunday. Let them rest, let them have rest itself is a healthy issue that is required for the body, and why should that be disturbed? So I request that he reconsider the decision and let him withdraw this statement immediately. योगाचो सर्क्युलर काढला मॅन्डेटरी करपाक भुरग्यांक शहरांचेर येवपाक टिचरींग शहरांचेर येवपाक आनी योगा डे सेलिब्रेट करपाक हो इमिडिएटली विथड्रॉ करचो। कारण कितें बाबा फाल्यां आयतार क्रिस्तांव लोकांक फाल्यां लोकांक मिसाक वचपाक जाय, फाल्यां सेंट जॉन दी बॅप्टिस्टाचें फेस्त लोकांक फेस्टूय सेलिब्रेट करपाक जाय। बाबा तुमकां तर योगा डे करूंक जाय, योगा डे करात, पूण मॅन्डेटरी करनाकात। कोणाक येवपाक जाय तो येवन आपल्याला सेलिब्रेट करतलो। पळय कशें आसा की योगा डे म्हणजे बेसिकली आमचे भारताचो योगा हे भारतान आमचे सुरवात जाल्ली आनी भारतांतल्यान हे खुबशा राष्ट्रांनी पाविल्ले आसा योगा, आनी योगा हे प्रत्येक मनशान प्रत्येक भारतीयान हे करचेच। पूण तातूंत भितर कशें आसा की योगा डे हो लोकांक प्रोत्साहन दियात करपाक लागून आनी तांकां जाय तेन्ना डेली करपाक प्रोत्साहन दियात। सरकारा कडल्यान तो फोर्सिबली जे पळय योगा डे करपाक लायता, म्हणजे सकाळी 6 उठ मागीर वच ते बस प्रायमरी स्टुडंट्स आसा तांकां सर्कुलरान अशें मेन्शन केलें प्रायमरी हाय स्कूल आनी हायर सेकंडरी तितून तो स्पेशल स्कूल्स पसून मेन्शन केल्लें आसा। सो हांव कितें म्हणटा, योगा डे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट, पूण असो फोर्स कित्याक करता आयडियोलॉजी कॅन नॉट बी फोर्स्ड इन अ डेमोक्रेटीक सेटअप। तशेंच हो आयतार आसा, आयतार म्हणजे लोकांक एकूच दीस मेळटा रेस्ट घेवपाक। एवरी ह्युमन रिक्वायर्स रेस्ट। सो म्हाका दिसता हे फोर्सफूल जी आयडियोलॉजी जी लोकांचे थोपतात ते बंद करचे सरकारान, आनी हातूंत भितर खुबशे आमचे क्रिस्तांव वांगडी जे असतात, क्रिस्तांव लोक असतात तांचे सकाळी मीस असता, तांकां आयतारा एकूच दीस मेळटा मिसाक वचपाक आनी धार्मीक तेंचें कार्य आसता ते करपाक, तातूंत भितर तांकां कसली बाधा जावपाक जायना। हितून भितर दीस गव्हर्मेंट शूड बी फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री अँड शुडंट बी क्रिएट अ हिंड्रन्स in the name of certain events that they are organizing.